सुप्रभात. एक सूचना. सभागृहात उच्चारित जाल्ले असंसदीय शब्द गाळले गेल्या उपरांत वर्तमानपत्रांतल्यान ते शब्द छापप हे संयुक्तीक ठरना. पत्रकारांनी ही सुचोवणी तांकां कळोवपा खातीर मुद्दम काही आयच्या पेपरांनी गाळलेले शब्द छापल्या. हेज्या फुडें तशा पद्दतीचे शब्द छापचे न्ही. प्रश्नोत्तराचो तास सुरू करूया. Savadi Masha, under rule of procedure and conduct business, I may be permitted for a small information. The information for the last 3 years have already been furnished and uploaded in the respect to start LAQ number 16A regarding FIRs filed by government against government servants and start LAQ number 16C regarding cases of fraudulent tender procedure tabled by Sri Nilesh Kabra, Honorable MLA. Now, the Honorable MLA has sought information for last 10 years. Being voluminous in nature, it is curtailed here and may be submitted personally to him. नोंद घेतली. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री क्लाफास डायस, श्री दिगंबर कामत, आंतोनियो फर्नांडीस, विल्फ्रेड डिसा आणि इजदोर फर्नांडीस सगळ्यांनी क्लब करून विचारिल्लो प्रश्न आसा. क्लाफास डायस, तुम्ही विचारू शकता. LAQ नंबर 1A. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1. Savadi Masha, answer as per printed sheet placed on the table of the House. Speaker, sir, as per record in 2016, drug cases registered 60, and on 2017 is 168, more than double. So, what action has taken, Speaker, sir, for these drugs? Savadi Masha, ज्यो केजीस रजिस्टर जाल्या त्यो चड आसा म्हणून मान्य आमदारानूच सांगल्या सेकंड इयरा, आनी अंदूच्या हाका तर ते खूबच जाल्या. आनी हाजे फुडें ते क्वॅश करपाचें काम आमचे पोलीस फोर्स करता. नार्कोटीक डिपार्टमेंट हाच्या फाटल्यान आसा, त्या शिवाय बाकीचे पोलिसूय हाच्या फाटल्यान आसा. आनी जी जी इन्फॉर्मेशनां आमकां मेळटा, डिपार्टमेंटाक मेळटा, ती इन्फॉर्मेशनां घेवन हे ते काम करता. Because, sir, convict कितले जाले? How many convicted for these arrested people? Savadi Masha, दोस आमी चार्ट दिला एनेक्शर A, तातूंत सगळे दिल्ले आसा. कन्विक्ट कोणा दिल्या पळय, पयले पेज आसा तातूंत कन्विक्ट जाल्लो आसा. अंजुणाची केस 80201520B ऑफ NDPC डिटेक्ट जाल्ल्या. मिस्टर हरी PM, सन ऑफ PM Mukundan, aged 27 years, Eda Parambali House, Khalara South, Post Office, Kottayam, Kerala, Indian nationality, age accused of 27 years, type of drugs charas, convicted. त्यानंतर तातूंतूच पेंडिंग दिल्या, पेंडिंग ट्रायल. त्यानंतर प्रत्येक डिटेल दिल्लें आसा सारकें. ते वाचल्या नंतर कळटा. फायनल स्टेजीर दिलां थोडे पेंडिंग ट्रायल, पेंडिंग ट्रायल, पेंडिंग ट्रायल. हे सगळे कोर्ट केसीस आसा. त्या खातीर आमी थंय कांय करूं शकना. Sir, very few are convicted. So, अशें मातशें तशें न्हय तें. तातूंत आजून ती कोर्ट केसी चालू आसा, ट्रायल चालू आसा कोर्ट केसीस. व्हेरी फ्यू कन्विक्टेड म्हणूं शकना. कोर्ट जेन्ना निकाल दिता तेन्ना जर कन्विक्शन ना तांकां जाल्यार ते म्हणूं शकता. माननीय सभासद, तुमचे विरोधी पक्ष नेते तांकां अधिकार आसा पयलीं विचारपाक. ही कॅन. स्पीकर सर, असो तो पयलीं विचार न्ही. Good, thank you, Babu. I'm the leader of the opposition is good. Speaker, sir, how many types of drugs are available in Goa, and whether your police personnel or your officers are trained to detect these different types of drugs available in Goa? विचार तो आणि विचार दी तुका आन्सर. आणि विचारू. Speaker, sir, how many cases which are registered in Kankana, the reply is given under trial, under investigation. कित्याक इतलो टायम लागता? अंडर ट्रायल आणि अंडर दुसरे केस रोखडे जाता मग मी रोखडे चार्जशीट जाता.
अदी मातशें ज्यो केजीस दिल्या टोटल डिटेल हातूंत दिल्लें आसा 2017 पर्यंत आनी 2017 पर्यंत जें दिलां तें वाचल्या नंतर प्रत्येक हें सगळें वाचतलो जाल्यार म्हाका 1 तास जाय पडटलो तुमी एलाव करता हांव वाचतां. Speaker sir, actually I didn't want to ask this question because CM is not there. I actually, as a good gesture, I didn't want to ask. But since you allowed to ask the question, I'm asking and I want answers. Maka disna tumche police, the drugs, the cases ata no, they are serious about it. If they were serious, this drug would have not gone to the compound of the schools. Saudi Mashay, drug cases booked in the state for last 3 years and current year up to 31/1/2018. 2015 cases booked 61. Tatut Goans 18, non-Goans 24, foreigners 29, total person arrested 71. Total drugs seized 17.06 kg and total value of drugs is 10,59,340. Then 2016 cases booked 60, Goans tatut asa 28, non-Goans asa 27, foreigners 14, total persons arrested 69, total drugs seized is 53.653 and total amount seized is 1,02,49,770. Now 2017, so tumhe ata raise kela 168 cases booked, Goans 63 tatut, 88 non-Goans, foreigners 39, total persons arrested 190, total drugs seized 85.772 kgs. Total amount is 2,91,86,500. And 2018 up to 31/1/2018 cases booked 23, Goans 12, non-Goans 12, foreigners 13, total person arrested 27, total drugs seized 9.946 and rupees 52,87,400. Speaker sir, yeah, the cases just registered under pending in trial, under investigation. You saw the age limit of those people who are caught. The age is around 28, 25, 30. So what does it show? And I'm not interested in the foreigners who are doing this. I'm interested in Goans who are caught. So what measures have you taken to curtail this business of drugs? तुम्ही ती कमिटी जी काढल्या ऑल SPs and all that, थिंगा लोकल मनीस घाला एकटो आपण कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज एक मनीस नॉमिनेट करात. As per Central Government Act, Anti-Narcotic Task Force Committee has been formed under the chairmanship of DIG and following members: Superintendent of Police Anti-Narcotic Cell, Superintendent of Police North, Superintendent of Police South, Superintendent of Police Coastal Security, Superintendent of Police Konkan Railway, Superintendent of Police Crime, Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Director of Intelligence Bureau, Director of Enforcement, Director of Food and Drugs Administration, Director of Revenue. हे सगळे जे आसा हेड ऑफिस, त्यानंतर पोस्टमास्टर and DYSP Railway. Apart from this, आमी जे मेजर्स केल्या ते सांगता. Zero tolerance policy against drug trafficking. Informant sources have been developed. Raids are being conducted on receiving specific inputs. For creating awareness among public, 26th June is observed as an International Anti-Drug Day. Posters, banners are displayed at prominent places at the beaches, bus stands and railway stations in order to create awareness about the harmful effects of drugs and stringent provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. To create a strong deterrent impact against the drug activities, the drugs-prone area are kept under the continuous surveillance. Special cell at the district level has been formed to collect the intelligence of the drugs and to book cases under the provision of existing law of land. Awareness come interactive session with the club, restaurant, bar owners,
sensitizing them towards these menace. Integrated Nakabandi has been devised at a specific points, and the police officers and the men of the districts and units are deployed for integrated Nakabandis. इन शॉर्ट माननीय मंत्री Speaker, sir, last question. एक मिनिट माननीय मंत्री उत्तर दिता आसात अशें आता हें वाचतलो जाल्यार ताका टायम जाय आयकुपाक जाय. ओके जालें That answer is given. Speaker, last question. Last question. बी आर स्पेसिफिक ऑन युअर क्वेश्चन. He is giving all the answer what is written here, Speaker, sir. He specific तुमका कितें अपेक्षित आहा तें विचारात. How many types of drugs available in Goa? Okay. Give me the names. बसा. राइटा रिप्लाय ना दिता आज रिप्लाय ना दिता Babu, हांव ड्रग्स घेना म्हणटकीर ते रिप्लाय मेळना बेगीन ड्रग्स घेना आनी कोण घेता हांगा दिता एक मिनिट. दिता चल दिता गेली मी स्पीकर सर हा सांग. दिता चरस, NDMA, cocaine, LSD, ganja, amphetamine, DMT, ecstasy, heroin and hashish. हे सध्या जे ड्रग्स अस्तित्वात गोंयांत आसा त्या ड्रग्सांची नांवां आसा. So ते शिवाय आनी कितें आसा? Speaker, sir, so that means Fatima, what sir. drugs are available asa Goyan. So you admit that there is the availability of these drugs here. And how Speaker, sir, how sangta that you all are not doing anything. जे अरेस्ट केल्या ते गोंयांत काय मेळ्ळें? केल्या. बरोबर. ते Speaker, sir. गोंयांत घेवन येता. एक मिनिट विरोधी पक्ष नेते. स्पीकर सर म्हाका दिसता मान्य मंत्री मातशें आयकात तुमी ड्रग्सा विशयी जेन्ना रिप्लाय दिता आसतना हांव तुमचेर विनंती करता की फक्त कागदाचेर जे कितें रिप्लाय आसा ते फक्त विरोधी आमदारांक दिवपा जाय म्हूण दिल्यांतले अशें करनाकात. हो प्रश्न जो आसा गंभीर कितलो आसा सिरियस कितलो आसा तो लक्षांत घेयात. आतां तुमी जितली आतां नांवां घेतली ड्रग्साची ताजे विशयी बी तातूंत भितरली जर सगळी म्हायती जर पुलिसांक खबर आसा जाल्यार चडांत चड ते भयानक म्हळ्यार खतरनाक कसलें आहा तें सांगात. तें परत तुमकां विचारता हांव. पूण तेजे भायर हे आनी एक सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विचारलो वेदर द गव्हर्मेंट इज अवेर that latest drug have been launched in Goa and advertised on the internet. Reply, there are no such type of incident have been reported in the state of Goa. आता म्हाका तुमकां कितें नदरेर हाडून दिवंक सोदता 2 वर्सां पयलीं हावजाचे त्या टायमाचे मुख्यमंत्री हांणी मान्य करून घेतलें नाही. हो ड्रग्स नवे नवे ड्रग्स हांगा येयलात गोंयांक आनी इस्कॉलांनी सुद्दां विकतात आनी ताका लागून भुरग्याक कशी पेडे जातात ते त्या टायमाचे एज्युकेशन मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर जे मुख्यमंत्री हांणी सांगलें. आयज रिप्लाय येता नवी टायप काय आयलेच ना म्हणून. पण अशे पद्दतीन फक्त प्रत्येक फावटी क्वेश्चन विचारप ऐकात मातशें ऐकात जर कितें माहिती आसा ह्या विशीं माहिती सभाघरात मुख्यमंत्र्यान सांगली एक मिनिट आमचे कडेन दिवची. एक मिनिट मान्य मंत्री उलयता. मातशें तांकां इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. सर एक मिनिट This is बसा. a very serious issue. Being a tourist, मान्य आमदार being touristic important place, this is a very serious issue. तांचे कडेन जर कितें माहिती आसा Confidential दिवची. कॉन्फिडेन्शियली आमचे कडेन दिवची. हे उघड म्हज्या म्हायती प्रमाणे पोलीस Just minute. फोर्स सर एक मिनिट बसून घ्यात. तुका उलोवपा दिलें सांगा हांव विरोधी उलयतां, पक्ष हांव नेते. उलयतां. म्हज्या म्हायती प्रमाणे पुलीस फोर्स इज रायटिंग लेटर्स टू द एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, हेड ऑफ द एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट, प्रिन्सिपल, हेडमास्टर्स, even teachers, and even ask them to provide information if they got anything in the vicinity of the school premises, higher secondary premises or college premises. अजून बसून एकटाय हेडमास्टरान, एकटाय प्रिन्सिपलान, एकटाय कमिटी मेंबरांनी किंवा कमिटीच्या चेअरमॅनांनी पोलिसेक आज बसून बरयलें ना. हे जर बरयलें आसत जाल्यार डेफिनेटली पुलीस फोर्स एक मिनिट हांव उलोवपाक दिता. सिरियस इश्यू आय गिव यू टायम. स्पीकर सर तुम्ही विरोधी पक्ष नेते उभो आसा. Babu, यू सेट हांव सांगता यू सेट. Babu, स्पीकर सर स्पीकर सर जो मिनिस्टर म्हणटा त्या प्रमाणे जरी तुमकां म्हायती नसतली तुमी सीएम नामून रिप्लाय येता हांव मानता की त्या होम मिनिस्टराक आनीक म्हणजे म्हायती आसता आसली.
पूण तुमी ऑफिसर तुमकां रिप्लाय दितात. तुमी आतांच म्हणलें की खंयच्याय इस्कॉलांनी प्रिंसिपलांनी हें आपली नदरे हाडून दिलें ना. पयलो प्रश्न असो की ते नदरे हाडून दिताले आनी पुलीस मागीर कारवाय करतले. पुलिसांचें काम कितें, होम डिपार्टमेंटाचें काम कितें, हो एक प्रश्न. दुसरो, तुमचे नदरे हाडून दिता कुजिरा कॉम्प्लेक्स जे आसा परवरी हांगा बांबोली, तांणी ऑलरेडी हांव तें नांव घेयना पूण 3 लेटरां पुलिसांक बरयल्यात. 3 लेटरां बरयल्या प्रिंसिपलान 2 वर्सां पयलीं. आज परत बरयत आसा की भुरगीं येतात, चली भुरगीं सुद्दां येतात आनी साम जाम जाल्ले परिस्थिती येतात. ती कितें टिचरान जर कितें विचारलें जाल्यार फक्त तकले वयर काडटात, हांसतात, परत सामकी हें आसतात, आपले राज्यांगा असतात. 3 कॉन्फिडेन्शियल पत्र बरयलां तेमी, पूण कांय आजून तेजेर एक्शन घेवप जालें ना. तूं म्हणटा कोण कळयना म्हणून. सगळे लोकांक हाडुया फुडें दवरया. 3 पत्र बरयल्लीं आसात, कांय एक्शन घेतलां तेजेर. कशें करप? जर कोणी कळयलें जाल्यार पयलीं त्या पुलिसांक कळटा, त्या लोकांक पयलीं कळटा. कोण कळयता खबर ना, तांकां पयलीं कळटा. मान्य विरोधी पक्षनेते एकच मिनिट. मान्य आमदार बसून घेत. म्हाका दिसता अलेक्स बाब तुमकां कितें विचारपाचें आसा विचारात. सो दॅट इन थोडक्यात 1 मिनिट. भोवमानिस्त मुख्यमंत्री आनी होम मिनिस्टर हावजान ना तरी सुद्दां आमचे माननीय मंत्री बाब ढवळीकर हाजेर उत्तर दिवपाचो प्रयत्न करता. ते आपल्या परीन उत्तर दीत आसा तरी सुद्दां ब्लेम करना. एकच मिनिट. मान्य सभासद बसून घेत. ताजो नंबर आसा अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स. स्पीकर सर, सारको एक इन्सिडंट जाला मुगे कॉन्स्टिट्युन्सीन. जेन्ना एक पेरंटाक सांगलें आपल्यागे भुरगो ड्रग्स आहा म्हणलो, तो पेरंट बिलीव जायना आलो. आनी बिलीव जायना जालो म्हूण आनी थोड्या तेंपानी त्या पेरंटाक कोण येयलें. द पेरंट टूक द चायल्ड इन टू कॉन्फिडन्स. आनी कॉन्फिडन्साक येता आसतना तेणें सांगलें की आपल्यागे भुरगे क्लासमेट्स ड्रग्स घेना जाल्यार आपल्याक फोकाण मारूंक लागले म्हणून. ड्रग्स घेना जाल्यार आपल्यागे फोकाण मारूंक लागले म्हणून. म्हणजे हे आतां बरे भुरग्यांक पेटे करूंक लागले. इतले लेवलाचेर पावला. आनी आमगेलो एक्टींग चीफ मिनिस्टर सांगता की पुलिसान बरयलें ना म्हूण. एक स्कूल बरोवपा ना तुमकां. बरें, आतां एक मेसेज येयल्या चोरांनी खूंय पुलीस क्वॉर्टर हेडक्वॉर्टरान तुला क्वॉर्टर्स सोडले म्हणून. दीज आर ऑल वॉर्निंग्स टू द पुलीस. वॉट पुलीस इज डुईंग इज रॉंग. बट पुलिसांक वयर मिनिस्टर आहा, चीफ मिनिस्टर आहा, तेकाय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा, आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. दीस हॅज टू सॉल्व. This is one of the biggest issue which can take us for a Utta Goa, Utta Punjab म्हणटा पिक्चर नाका. हिंग Utta Goa जालो हा. तुगे म्हाका कितें जाय तें जाय. म्हाका तुवें कितें केलां आनी तूं कितें कोत्तलो. नेक्स्ट 1 month to put this menace down. Come on, we are with you. Yes. We are not against the government to do this. ओके, जालो विचारून तुमचे बसतात. बाब कालू सालमेदा विचारून मागीरूच उत्तर दियात. कालू सालमेदा. स्पीकर सर, आन्सर दिला स्पीकर सर बरो. पूण स्पीकर सर आयज म्हाका एक न्हू शाबासकी दिवपाक जाय स्पीकर सर पुलिसांक. न्हू स्पेशली इन वास्को स्पीकर सर. फॉर द लास्ट 3 years स्पीकर सर 23 cases have been detected of drugs स्पीकर सर. आयज म्हाका मिनिस्टर विचारपाक स्पीकर सर, आमकां स्टाफ शॉर्टेज आहा इन वास्को. तुमी आमकां स्टाफ केन्ना दितले एक्स्ट्रा स्टाफ? अरे 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 ऑन ड्रग्स only. See, like drugs have to be controlled and see that they are like controlling drugs because एक मिनिट विचारात. सिरियस इशू आहा तो डायवर्ट. मान्य विरोधी पक्षनेते विचारात. I want to ask the minister that that the strength has to be upgraded to stop more of this type of cases. रुलिंग एमएलए मरे. So I want an explanation from the minister. Baba staff can let them Gosco police station extra staff. तू रुलिंग एमएलए मागून घे. रुलिंग एमएलए तू मागून घे. मान्य मंत्री तुम्ही उलयता हेजेर. ओके, राजेश पाटणेकर आसा ताच्या पयलीं. इजूर बाब बसून घेत. बाब राजेश पाटणेकर. सर, हो जो सेल आसा एंटी नार्कोटीक टास्क फोर्स कमिटी आसा हेंच्यानी म्हटल्या प्रमाणे जे काही फॉरेन स्टुडंट्स आसा पळय आमच्या गोंयच्या कॉलेजीत शिकता ह्या कॅम्पसान मातशें लक्ष दिवचें. कित्याक लागून स्पीकर सर, म्हाजी व्हेहिकल जी आसा ती व्हेहिकल एका 2 व्हिलराक एक्सिडेंट जालो म्हाज्या व्हेहिकलच्या एका. आनी 2 स्टुडंट्स वेर फ्रॉम अफगानी स्टुडंट्स. इट वॉज अराउंड अबाउट नायट 8 o'clock. म्हाजी चूक नासता. म्हाज्या गाडयेचेर तेणी मोटरसायकल मारली. पूण तांकां हांव चॅक करपाक गेलो. दे वर नॉट रेडी टू चॅक करपाक तयार ना ते. कळ्ळें. ताका तुमी खंय वयता. एकटो सांगता साखळे वयता, एकटो म्हणून सांगता म्हापशा वयता म्हणून. म्हाका डावट मारलो की हे ड्रग्सच्या अंडर आसा काय कितें म्हणून. कळ्ळें तुमकां न्ही. पंचनामा करपाक तयार ना.
म्हाका म्हणटा आय वॉन्ट माय बायक बॅक, आय वॉन्ट टू अटेंड माय एग्जाम टुमारो, आय डोंट वॉन्ट एनीथींग. सो बरोबर इंग्लीश सारकी येना, हिंदी येना. तेन्ना म्हाका दिसता की ह्या सेलान असल्या भुरग्यांचेर लक्ष दिवचें की ज्या हितून वी कॅन अवॉइड सच केसीस. Okay, Philip Neri Rodriguez, you want to just be in 1 minute? It's already a cry. Because, sir, it is an established fact through the reply of the Honorable Acting CM that drugs of various types are available or consumed in Goa. And there are facts that some Goans are also involved. In addition to foreigners. So where these operators or where the people who are dealing with drugs, whether they are in Goa or not. If they are in Goa, where they are hiding? Yes. Chechila Lemo. Speaker sir, आता सध्या मुखेलमंत्री ना तो एक्टिंग सीएम म्हणून आता सध्या आन्सर दिता बरें दिता, नो प्रॉब्लेम. पूण हांव एकू मागता ह्या हावजाक एक आनीक सेपरेट सेल करचें. म्हाका उलोवं दी प्लीज. सेपरेट सेल करचें आनी हें फकत हें पळय सेल पळय सेपरेट करता, जावं कोण एक CID घातलो, कोण एक पुलीस घातलो, हें मी फकत कॉलेजी कडेन स्टँड बाय. कित्याक आज कॉलेजी जे भुरगे हांव कितें म्हणटा त्या भुरग्यांक कोणा तांकां लायफ आतां आमी तर लायफ आतां म्हाका 68 जालीं. ह्या भुरग्यांक 40 वर्सां म्हणपाक डिफिकल्ट आहा. हे ड्रग्स म्हणटा तो काबार करता भितरल्यान. सो त्या भुरग्यांक आज तरी हाका लायसन्स टायमाचेर तरी ते सेल तरी रावले जायत सगळे कॉलेजी कडेन आनी ड्रग्स बंद जातले. ओके. म्हाका दिसता खूब जाणांनी इतली सूचना दिवंक सोदता तुमकां की हो विशय तसलोच आसा की थोड्याशे म्हायती प्रमाणे आतां सुद्दां आमी डिस्कस करता आसतना खूब जाणांची अशी ओपिनियन आहा. म्हायती कळटे प्रमाणे जे नायजेरियन लोक जे आसात ते स्टुडंट विजा घेवन गोंयांत येतात, ही थोडी म्हायती पळयात. आनी ते चडशे हे वेवसाय आसा कितें रिप्लाय भितर थोडी आसा तुमचे. पूण एक कांय पुलिसांक खबर आसतलें तुम्ही होम डिपार्टमेंटा कडच्यान ही म्हायती काडपाक जाय. ते लोक चड स्प्रेड करता अशें म्हणून कळटा भायर साकून. तुम्ही डायरेक्टली एखाद्या कंट्रीचे डायरेक्टली नाव घेवंक शकना तशें. म्हणजे ताका लागून मातशें लक्ष घालात. ओके, तुम्ही डायरेक्टली नाव घेवपाक शकना. म्हाका दिसता मान्य प्रताप सिंग राणे एकाच मिनटान म्हाका प्रश्न सोंपोवपाक जाय कारण अर्दे वर जाय तें. Mr. Speaker, sir, I have studied abroad, and if any student is caught with any accident or any such violating the laws, we have to deport them. They come with the intention of selling drugs on student visas. Correct. Correct. And they are from a particular country. We all know in the house, I don't want to name the names. Yes. They come from a particular country, and if they are caught with drugs, how many of them have been deported from here, from the country? You take away the visas coming to India, ban them from coming in. ओके. मान्य मंत्री तुम्ही थोडक्यात उत्तर द्या कारण खूप वेळ अधिमाशय तुमका बद्दल बरोचसो वेळ दिलो हांवें कारण आज सब क्वेश्चन जवळपास 5 ते 6 लोकांनी उलयले. एका मिनटान मेन्शन करात. कित्याक तेणी जे हें केल्लें आसा आतां सांगलें ज्युनियर हे आपले प्रायमरी हायर सेकंडरी किंवा कॉलेज हांकां लेटर धाडलें म्हणून आमकां लेटर पावूना. म्हणजे PS सोसायटी आसा ताका पावूना. एक हें जें आसा तें तुवें खुलास करचो खंयचे प्रायमरी लेवलार धाडली, हायर सेकंडरी लेवलार धाडली, काय मिडल स्कुलार धाडली, हे खंयची स्कुलार तुमी धाडली ते आतां मातशें सांग आमकां. आनी दुसरें आतां माननीय आमचे आमदार राणीन सांगलें ते नायजेरियाची चड लक्ष दवरपाची गरज आसा. ते आयिल्ल्या शिकपाक ते एक शिकपा आयिल्ले आसा आनी तेणी ते एडमिशन घेता आसतना टायपिंगाचे स्टुडंटांक घेता आनी हांगा रावतात. हांगा रावूंक शकना ते ग्रॅज्युएशन सोंपलें तेंचें एज्युकेशन ते वचपाक जाय तेंवूय लक्षांत घेयात. ओके. अधिमाशय एका मिनटां तुमकां पयलीं 3 प्रश्न दिले हांवें. उलयात. Have you all got lab to test these drugs once they are caught? Okay. तुमकां लॅब आसा. आनी सेकंडली आय वॉन्ट अश्युरन्स फ्रॉम मिनिस्टर ह्यो ज्यो केसी रेजिस्टर जाल्या तुम्ही फास्ट ट्रॅकाचेर घालून काबार करा. कित्याक पेंडींग दवरता? मान्य सभासद बसून घेत. मान्य मंत्री थोडक्यात उत्तर दियात.
एक बरो विशय सगळ्या आमदारांनी मनापासून घेतला आणि सरकाराक तांणी जर हो पाठिंबो मेळत तांचो जाल्यार नक्की इतलो स्लो आणि बरें उलयलां पाठिंबा आसा तुमचो पाठिंबो सरकाराक जर मेळत जाल्यार हे ड्रग्सचो मिनास गोंयांत आसा तो क्वेश करपाक जाय आणि जावपाकूच जाय अशें प्रामाणीक मत म्हज्या मुख्यमंत्र्याचें आमच्या सरकाराच्या मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकराचें आसा आनी सबंद आमचे कॅबिनेट कलिग्स आनी आमच्या आमदारांचेंय आसा कारण एक एक पिढी हातूंत काबार जाता आनी ही पिढी शेवट गोंयची आसा आमचे भुरगे आसा ह्या मातयेंतले भुरगे जेन्ना पिड्ड्यार जाता तेन्ना मनांत काळजांत अंतकरणांत कितें जाता हें आमकां खबर आसा आनी हाजेर उपाय हो काडपाकूच जाय आमी हाका लेटर केलां की ना पूण हांव इतलेंच सांगतां माननीय कॉलेजचे हांगा चेअरमॅन आसा माननीय कॉलेजचे आमदारूय आसा ते चेअरमॅन आसा तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता आमकां जर कितें तुमकां खबर आसा जाल्यार आमकां कळया नक्कीच आमी ताजेर एक्शन घेता हो पयलो प्रश्न पयलें उत्तर नंबर 2 तुमी होम मिनिस्टर आशिल्ले तुमी मुख्यमंत्री आशिल्ले सगळ्यांक खबर आसा हे खंयच्यान येता ते नॉर्थ इस्टांतल्यान गांजाचे रस आनी केरळांतल्यानूय येता हेंय डिटेक्शन जाल्लें आसा आनी बेस्ड ऑन हांवें ताजेर उलयलो मान्य सभासद सभापती मातशें हांवें क्लियर केलां मान्य सभासद बसून घेयात येतलें लेटर हांव तुमकां तें पळयतांच पूण त्याच बरोबर आतां बसून तरी आमी ही सुरवात करुया इम्पॉर्टंट मना बसून हे प्रत्येकाचे दिसपाक जाय हो इश्यू पॉलिटिकल इश्यू करपाक बरोबर इट्स अ व्हेरी सिरियस इश्यू इन गोवा व्हेरी सिरियस इश्यू आणि सगळ्यांनी एकठांय जावन जर हे काम केलें आसत जाल्यार इट इज पॉसिबल आणि ताका वेज आसा मिन्स आसा आमी ते करूं शकता ओके आणि त्या खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करचें तुम्ही जो प्रश्न हांगा दिला अबाउट फॉरेनर्स ताजेर लक्ष दवरपाचें आनी डिपोर्ट करपाक होम मिनिस्ट्री एंड फॉरेन मिनिस्ट्रींतल्यान डिपोर्ट करपाक हे आमी चालना दिवया तिसरी गोष्ट तुमचे सेंटिमेंट्स आय विल ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली वी विल एक्ट ऑन इट अलॉंग विथ यू थँक्यू माननीय हांव विरोधी पक्ष नेत्यांक मुद्दामून सांगूंक सोदतां की काल तुमी म्हटलें आमी वेळ दिना म्हणून आज ऑलमोस्ट अर्दे वर जे आसा ते एका प्रश्नाचेर दिले हांवें काल 6 जावच्या पयलीं आमी हावज सोंपयलां कारण तुमच्या कडेन उलोवपाकूच कोण नासले ताच्या खातीर स्पिकराचेर किंवा हावजाचेर भायर उलयता आसतना म्हणजे जस्ट वेळ दिना हे अननेसेसरी सांगचें न्ही कारण 6 पयलीं काल हावज सोंपयला तुमचे उलोवपाक तुमचे कडेन कोणूच नाशिल्लें एका प्रश्नाचेर चर्चा अर्द्या वराची जाल्ली आसा फक्त हेची नोंद घेवची आता एक कारण कसा मॅक्झिमम जर क्वेश्चन येतले आसत जाल्यार 15 मिनटां एका प्रश्नाक दिवपाक शकता हांव कारण चडांत चड प्रश्न हे येवपाक जाय म्हणून म्हाजो प्रयत्न आसता की तुमचे चडांत चड प्रश्न हे सभागृहाच्या पटलाचेर येवचे हो म्हाजो प्रयत्न आसता त्या खातीर तुमी चडांत चड प्रश्न फक्त एकाच प्रश्नाचेर चड वेळ घेवं नाकात तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 श्रीमती अलिना साल्डाना Speaker sir, may I be permitted to ask question number 2C? 2C. It's tabled in the House, Speaker sir. Speaker sir, District Rural Development Agency South has taken up several developmental works in most constituencies of South Goa, which are presently at different stages of completion. In Kortaling constituency alone, Speaker sir, around 12 works have been taken up during the last tenure. It is essential that these works be completed in the stipulated time period and the work that is done is quality work. Speaker sir, in view of the quantum of work undertaken in the South, the agency has to have full-time technical manpower as the engineers are needed to constantly visit the work sites to carry out inspection and supervision of the ongoing works. Apart from these, the engineers also have to do planning, estimates, and all other administrative tasks. In this context, Speaker sir, I am informed through the answer provided to LAQ number 2C that DRDA South is entitled to the following technical staff.
That is, 1 executive engineer, 2 assistant engineers, and 2 junior engineers. However, Speaker Sir, presently the executive engineer is also holding additional charge at DRDA North. That is, the executive engineer is working 2 days at DRDA North and 3 days at DRDA South. And therefore, he is sometimes not available when he is needed. Further, the 2 assistant engineers, which are entitled to DRDA South. DRDA South, all along, had only 1 assistant engineer who retired on the 31st of January 2018. And therefore, presently, there is no AE at DRDA South. 2 junior engineers on regular basis is what is the right of DRDA South. However, presently there is only 1 junior engineer working on regular basis. When you ask particularly one question. second. No, it is important to give the status. The second junior engineer is again given additional charge, and he remains at RDA South. He is What given you want additional directly ask him. charge. Give it. Speaker Given sir, and काल therefore हांव प्रेसा म्हणलं हो टाइम वेस्ट असो म्हणलां busy टाइम वेस्ट असो mostly म्हणलां at the parent, You are the member parent department, that is Just said काल म्हणलेलो स्पीकर सर टाइम वेस्ट म्हणलो तो असो म्हणलेलो आहे Second, I have 1 second. I am given the answer, but I have to put the different conditions of the case to understand why I have put this question. Speaker sir, the Honourable Minister has stated in the reply that the proposal for full-time technical staff for DRDA South is under consideration. Speaker sir, it is extremely important for me to know by when the technical staff will be provided for DRDA South as per the requirement, because most of the works in most of the constituencies in the South is pending. They have crossed the deadline for completion and people are asking questions. So therefore, will the Honourable Minister please give me an assurance and give me by when this staff, technical staff will be made available at DRDA South? 1 minute. Manya Mantri. Speaker sir, most of the question is answered by the honourable member herself. Correct. Following the breakup of the work specially which is carried out in Kottayam, 15 works were proposed during Madam's tenure, and as a minister, 4 works are completed, 8 works are in progress. 2 work orders will be issued shortly, Madam. It is awaiting PG clearance and GST calculations. And 1 work land acquisition mutation is in process in the Deputy Collectorate Office, Vasco. As regard to the staff, the works, the engineering section has inadequate staff, Madam, and the reason is one, the staff is... Speaker sir, I just want to know when DRDA South will be provided full-time technical staff as per the requirement. Sir, we have time and again Not made asking for any other detail. I just want to know from the Honourable Minister by when this technical staff will be made available. We cannot directly recruit the staff, Madam. We have to depute the staff from other departments. So repeatedly, correspondence, depute Gotawada staff. No, we cannot. Sir, let me. Amche guidelines of DRDA, according to that, permanent staff government, we have to take staff on deputations. Sir, ami on various correspondence on 10th August 17,
then on 25th September, 9th February, for filling these posts of executive engineers, assistant engineers and junior engineers. Temporary arrangements are made to carry on the tendering process, to complete the tendering process. The E from south is deputed, given charge, additional charge in north also for just for 2 days. To complete Precisely, that's one of the handicaps that we are facing, because EE of south is given additional charge at DRDA north, and he is there 2 days of the week and not available when he is needed. The request is pending before the PWD minister. He's assured me that he's going to provide an executive engineer to the north also. So that problem also will be resolved. You recruit kar. Huh? Speaker, sir, मान्य मंत्री सलगाव बसून घेत PWD मिनिस्टर. आणि त्या खातीर जो सँक्शन स्टाफ आसा तो तांकां सँक्शन स्टाफ ना. तांकां पेमेंट करपाक त्या स्टाफाक मेळना. एक एक्झिक्युटीव इंजिनियर जर आमी आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान म्हणजे PWD डिपार्टमेंटांतल्यान थंय जर धाडलो आसत ताका ते पेमेंट दिवंक शकना, बिकॉज देर इज नो सँक्शन स्टाफ इन RD. आनी त्या खातीर आमकां खंयचो तरी एक इंजिनियर जाका आसा तो चार्ज दिवचो पडटा आनी पेमेंटा खातीर ताच्या आनी थंय धाडचो पडटा. आतां नवो डिपार्टमेंट करपा खातीर ऑलरेडी प्रपोजल हॅज बीन मूव्ड. त्या नंतर ताजो नॉर्म्स आसा ते अशें आसता, एक एक्झिक्युटीव इंजिनियर असले नंतर 4 असिस्टंट इंजिनियर आसपाक जाय मिनिमम मॅक्झिमम. त्या नंतर 4-12 प्रत्येक अंडर TA किंवा JE आसपाक जाय आनी त्या प्रमाणे बाकीचो स्टाफ आसपाक जाय. हो कन्सिडरींग सावथ डिस्ट्रिक्ट आनी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट अशें धरले आनी एक एक्झिक्युटीव इंजिनियर धरले आनी तो नॉर्म्स जर आमी केलो आसत जाल्यार तें सगळें सारकें जातलें. ठीक आहे सर. हय सर. आनी कितें सांगपा जाय मान्य मंत्री? Steps घेतलेले आसा for the formation of the department. Once the department is formed, the process, it is in process, and will be tabled before the cabinet at least within a month's time. So after that, we won't have much problems with regard to the staff. We can directly recruit the staff after that, madam. Speaker, sir, I thank the Honourable Minister, and I hope that within a month this problem will be solved. Speaker, sir, again, there is also an urgent need of accountants. DRDA South, Speaker, sir, is entitled to 2 accountants. Unfortunately, 1 accountant expired sometime during the end of last year. The post, Speaker, sir. Can I just finish the question? एक मिनिट. विरोधी पक्षनेते. Can I be allowed to ask my question? Yes, madam. Yeah, Madam, please wait. See, we are entitled to 2 accountants. One accountant. Madam, after the formation of the department, accountant expired towards the end of 2017, and since then the post is lying vacant. And the second accountant again is given additional charge at DRDA North, where he is busy most of the week. Speaker, sir, why is second-class treatment given to DRDA South? एकदा डिपार्टमेंट फॉर्म जालो की बाकीचो स्टाफ हांवें म्हटला तो AAO अकाउंट ऑफिसर आसतलो, असिस्टंट अकाउंट ऑफिसर. ताजे अंडर 2 DA, एक नॉर्था एक सावथा, आनी ताजे सकयल बाकीचो स्टाफ. That is what I told. Once department is formed, 2 accounts officer asung जाय आणि 2 accountants asung जाय as per the requirement. Assistant account officer सकयल बाकीचो स्टाफ आसतलो. Okay. Speaker, sir, accountant ना त्यांना estimates फाटी उरता, कामाचे एस्टिमेट जायना आणि लोक मागीर आमचे कडेन सादता कामां कित्याक सुरू जायना म्हणटकूच अकाउंटंट आसूंक जाय चड गरजेचो. Speaker, sir, madam is aware. Madam was a minister for. Honourable Minister कडेन विचारूंक सोदता, Madam, केन्ना आमकां ही फॅसिलिटी तुमी दितले? Speaker, sir, madam is aware. Direct recruitment was done in 1988. After that, no recruitment is done. By another 2 years, 90% of the staff will be retired. So because of that, we took the initiative of having the department, formation of the department. That process is getting complete, madam. All the queries will be solved, will be answered.
Speaker sir, can the Honorable Minister just give me more or less the time that we'll have to wait for all this to fall in place? Because the it process- cannot go on and on. Process is almost complete, madam. It has to be tabled before the cabinet and then it be. माननीय मंत्री Thank you. One second, I have not finished. एक मिनट I have not finished. मैडम बस Speaker sir, there is one more problem that DRDA South is facing. DRDA South, Speaker sir, has no तीन प्रश्न vehicle. डाला है। No, this is my third question. already it is a three question. Third question is very important. Speaker sir, Sir, DRDA South has no vehicle for the engineers to carry out site inspections and supervision of the ongoing works. Speaker sir, I want to know from the Honorable Minister. I want to know from the Honorable Minister, when will DRDA South be provided with a vehicle? I am given to understand, Speaker sir, that DRDA North has three vehicles at its disposal, while DRDA South has no vehicle at all. Will the Honorable Minister please give us an assurance that we will be provided with a vehicle for DRDA South? प्लीज सीट माननीय मंत्री एकाच तितूर उत्तर दियात एकदाच मॅडमी कितें गाडी ना म्हणटा पळय ती. नॉर्थाक आमकां 3 vehicles आसले. There are 3 vehicles in north and 2 vehicles in south. जालें. There isn't a single vehicle available at the DRDA South. While North has 3 vehicles. One vehicle धाड. One vehicle was condemned. In September 7th. It has to be replaced, your Honorable Minister. It has to be replaced urgently. All the work is pending. No inspections can be carried out, and what worries me is that the quality of work will suffer. तारांकित प्रश्न क्रमांक 3 बापा नीलकंठ हळणकर माननीय मंत्री बसात. Sir, I may be permitted to ask question number 3A. 3A. क्रॉस टॉकिंग करू नका. अतिमाशय 3 answer as per table A. Computer sheet tabled on the floor of the house. Speaker sir, म्हाका जाणून घेवपाक जाय की डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटान what action precautions taken by government to crack down online sex racket. Second, what action has been taken on the hotel owners or house owners where the raid has been conducted. And third, did any report had been sent to the collector against the owner of the premises where raid has been conducted? Speaker sir, all-out efforts have been made in the state to detect and deter all related activities in terms of human trafficking. Special cell at the district level has been formed to collect intelligence of trafficking and to book cases under the provision of existing law of land. Awareness come in interactive session with club, restaurant, bar owners, sensitizing them towards its menace. Integrated Nakabandi has been devised at a specific point, and the police officers and men of the districts and units are deployed for integrated Nakabandis. Apart from this, if any complaint receives to the concerned police station or to the head department, we always take action. तशेंच तुमी एज पर रूल रेड केल्या उपरांत हॉटेलां कितें नोटिसी धाडटात जावं तांकां कळयता तेंचेर कितें एक्शन घेता हॉटेल जावं प्रायवेट घरांनी. एक्शन घेतिल्ले कितलेशेच केजी आमी एनेक्शर 8 दिल्या. तातूंत सगळे क्रिमिनल नंबर, सेक्शन ऑफ लॉ, प्लेस ऑफ ऑफेन्स, टोटल नंबर ऑफ एक्यूज इन्वॉल्व, नंबर ऑफ एक्यूज अरेस्टेड, नंबर ऑफ विक्टीम रिलीज, नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ IO, name, number of person acquitted, number of person convicted, present status of the case, reason for delay in filing the charge sheet. Yes, स्पेसिफीक तुमी ज्या हेची रेड केली आनी त्या रेड हॉटेल किंवा रेजिडेंस खंय रेड करतात तांकां नोटीस धाडून तेंचे कडेन कितें कधी कॉग्निजेबल एक्शन तेंचेर घेता तुमी? मातशें चार्जशीट जाले नंतर कोर्ट जे डिसिजन दिता ते आमी एक्सेप्ट करता. आनी कायद्या प्रमाणे चडश्यो चार्जशीट ज्यो केल्ल्यो आसता पळय
हय ती जे कोणा अटक करता हांव वाचना हांगा कांय गोश्टी आसा वाचपा सारक्यो ना हांव जाय जाल्यार टेबल करता ओके कारण भुरगीं बसली हांगा सगळ्या ना ते नाका, नाका. वाचूं शकना आय कांट रीड तुमी सांगले म्हणून आय कांट रीड आय वील टेबल द क्वेश्चन फायल ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस अवेलेबल ऑलरेडी ताचेर तुमी हांव क्वेश्चन सोपया कारण वी आर नाका. एक्टिंग ऑन इट ओके कारण ते वाचपा सारकें ना हांगा ओके इट इज ऑलरेडी जी तुम्ही उत्तरां दिले आन्सर्स हेज्या प्रमाणे हांवें 3 वर्सांची मागलेली पूण म्हाज्या माहिती प्रमाणे आज पासून रेड मारलेले सेक्स रेटीत धरलेले खंयच्याच ट्रेडराक जावं खंयच्याच एजंटाक आज पासून कन्विक्ट जाल्ले ना जेन्ना जून 15 सालान पणजे एका विवांत हॉटेलान विवांत हॉटेलान जेन्ना रेड मारलेली आनी त्या टायमार स्टार हिरोइनीक धरलेले आहेत आनी ते धरता आसतना कशें धरलेले की पुलिसानूच पुलीस धाडून थंय तांकां रेड मारलेली 50,000 दिवन आनी ते झी न्यूज फर्स्ट वीक ऑफ जून 15 नॅशनल लेवलाक सुद्दां हे जाल्ले गोंयच्या पेपरारूय येयले नांवां घेयना आनी बऱ्या हिरोईन स्टार हिरोच्या बरोबरचे काम करणारी हिरोईनी त्यो तर सगळें इतकें जालें आसतना स्वता पुलीस विटनस आसतना आयज उत्तर दिल्या त्या प्रमाणे केस समरी ए जाल्या एविडन्स ना म्हणून जेन्ना पुलीसूच वयता गिरायक म्हणून पुलीसूच पयशे दिता पंचनामा करता सेक्शनां लायता एरेस्ट करता विक्टिमांक आपणा घरान धाडटा आनी मागीर फुडें समरी हे करता स्वाती मातशें हो विशय हांगा चड डिस्कस करपाक मेळना नाजाल्यार म्हजे कडेन खूब आशिल्लें हांव टेबल करता वाचले नंतर तुमकां कळटलें नाही हांव स्पेसिफीक केस म्हणटा सी हांव पर्टिक्युलर केस तो सांगता तशेंच केसी आसा त्यो नाच जाता न्ही ती जर गेली थंय प्रश्नूच येना मागीर न्ही ना जाली सगळी वाचनाकात स्पीकर सर सगळी वाचनाकात तुम्ही हांगा भुरगे आसात गेलेले सगळी वाचनाकात पूण ते स्पेसिफीक केसी बद्दल सांगात तुम्ही सगळी वाचा म्हणना आमी रिप्लाय दिला तेजे 11 नंबराचेर हांव उलयता 11 नंबर आन्सर दिला पळय तेजेर जेन्ना सफिशियंट आतां तेजपाला सारकिल्ले बेस्ट काय कित्याक हितून सुमोटो केस गव्हर्मेंट घेता पुलीस डिपार्टमेंट आनी केदो मोठो इतिहास जाता हांगा पुलीस विटनस आसता पुलीस पयशे घेवन वयता त्या खातीर हांव म्हणटा की ज्यो ह्या आतां तुमी रिप्लाय दिलात ते ज्यो ए समरी जाल्या तितक्याच्यो रिकॉल करा क्रायम ब्रांचाक धाडा आमच्यो साद्यो आमच्या सारकिल्ल्या आमदाराच्यो सोशल वर्कर सादे गोश्टीक तुमी क्रायम ब्रांचाक धाडटा ह्यो कित्याक धाडिनात म्हाज्या सारकिलो क्रायम ब्रांचान वयचो पडटा विनाकारण सावती मातशें जी केस तो 5 स्टार हॉटेलांतली उलयता त्याचे विशीं म्हायती हांव मागतां ती डिटेल म्हायती हांगा ना नाही हांवूय तेच म्हणटा त्या खातीर अश्यो काही जर एक मिनीट हांव कितें म्हणटा की ते हॉटेल 5 स्टार तेजेर CCTV कॅमेरा आहा प्रत्येक पावलाची व्हिडिओ शूटिंग आसतली ते रिकॉर्डिंग घेया रिकॉल करा क्रायम ब्रांचाक धाडा आनी जितक्यो एक करता पळय कित्याक दाखयता तुमी पेपरात दाखयता बुरके घालून दाखयता यू आर शोईंग दॅट गोवा इज अ प्रॉस्टिट्यूट रॅकेट आणि यू आर नॉट माननीय सभासद थोडीशी तुम्ही तत्राय घेवची माननीय मुख्यमंत्री आणि होम मिनिस्टर्स हावजान ना तरी सुद्धा मंत्री उत्तर दिवपाचो प्रयत्न करतात कदाचित विच इज अ ज्युडिशियल मॅटर फायनल जाल्लें आसतलें इज अ कोर्ट मॅटर आसतलो कदाचित फायनल जाला स्पीकर सर समरी ए म्हणजे पोलीस लेवलाकूच सारकी काडटा केस नॉट एट ज्युडिशियल लेवल ओके दिस इज वॉट एट पोलीस लेवल इट इज होम मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री नासल्या कारणान कदाचित माझे म्हणणे इतकेच ज्यो समरी ए केसी केल्ल्यो आहा त्यो सगळ्यो रिकॉल करा लॅक ऑफ एव्हिडन्स म्हणून केला तेणे ॲश्युरन्स दिवन म्हाका क्रायम ब्रांचाक धाडटा ठीक आसा माननीय मंत्र्यांक उत्तर दिवन माननीय मंत्री तुमकां हेजेर कितें स्पीकर सर युजली वी सीज द हॉटेल दॅट इज वन थिंग आतां ह्या विशीं हांव इन्क्वायरी करता आय टोल्ड
most of the witnesses do not come. ते हांवें सांगलें तुका. ओके. Most of the witnesses आसता पळय. मोस्ट ऑफ विटनसीस कितें आसता जाणा एज पर म्हाज्या म्हायती प्रमाणे Most of the एक मिनिट मोस्ट ऑफ द रेज सेक्स रॅकेटारी मारता पळय ते कॉमन विटनसीस आसता. जेन्ना म्हापशा मारतले तर रेड जाल्यार तांकां पणजेसून जिपीन घालूनच पुलीस व्हरता. तांकां दिवंक जाय तांची सोय करता आनी येवंक नाका तुमी विटनस. हांगा विटनसूच पुलीस आहा. That I'm trying to tell you. ना जाल्यार कितें करता पंचनामा विटनस ओके. I will ask department to inquire properly. Right. ही पर्टिक्युलर केस ताणें जी काडल्या. तांच्यांनी इन्क्वायरी करता म्हणून तुमकां जेन्ना आश्वासन दिलें म्हाका दिसता ताजेर आमी हांगासर सोंपोवपाक जाय हो प्रश्न. माझें म्हणणें इतकेंच जालें सांगलें न्ही. सेम डिपार्टमेंट क्रायम ब्रांचाक हँड ओव्हर येस सगळे केसी. तांच्यांनी आपल्या पावटीन सांगलें इन्क्वायरी करपाक लायता म्हणून. ओके आमी म्हाका दिसता फुडल्या प्रश्ना कडेन या. Thank you, sir. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 4 श्री चुची लालेमाव. सर हांव कुवाशान चाचणी म्हणे हांव एक मागता ह्या हावजाक जो कोण कुवाशान विचारता ताका स्पेसिफिकली 3 क्वेश्चन वयर तूं विचार दिनाका ना टायम मेळपाचो ना क्वेश्चनाक. बरोबर हांव 3च दिता तरी सुद्दां सगळ्या सभासदांनी थोडे कडेन डिबेट जाली सारकी. रायट तुमी विचारत जाता सर ताजी नोंद सगळ्या सभासदांनी घेवची. आय वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन नंबर 4A. 4A. Swathi Mahashay, answer as per computer sheet table on the floor of the house. स्पिकर सर म्हाका जाण जावपा जाय हें पळय एक्ट आहा सावंड पोल्युशन कंट्रोल एक्ट पळय आहा तें एक्ट केन्ना आयलें आनी गोंयांत केन्ना हाडलें. Ministry of Environment and Forest, the Noise Pollution Regulation and Control Rules is 2000 as amended till 10/8/2000 wide SO 255/E. Central Government Act as हिंगा लागू केन्ना केलें तें सांग. तें हें घेना हें सगळें मुखार हिंगा हें केन्ना लागू केलां. स्वाती Mahashay, हो एक्ट जाले बरोबर आमचो आयलो एक्ट. हो एक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंट एक्ट. हो एक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंट एक्ट. आमचो ऑफिशियल गॅझेट डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी 1 फेब्रुवारी 2018. स्पीकर सर तातूंत चेंजीस केल्या. टायम वयतलो प्लीज प्लीज. चेंजीस केल्या ते सांगता. परमिशन शॅल बी ग्रँटेड ओनली ऑन ए केस टू केस बेसीस. स्पीकर सर आतां हो एमेंड केला तो सांगता. स्पीकर सर हें एक्ट मध्य प्रदेशाचें हिंगा तें कोणें हाडलें पाळ पडल्यांनी आनी घातलें. आमची पळय You can't say the part पडिल्लें that act. पाड पडलें बरें हिंगा कोणें हाडलें. Expunge the word part पडिल्लें. हिंगा कोणें मनीस नाक जालो मनशान हाडलें. हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर आमची पळय गोंयांत कल्चर दुसरो खंयचेच स्टेटी तर गेले जायत आमची स्टेट म्हणटा ती सारकी कल्चर. आमगे स्टडी लागतलो आनी हुंचो गांव ना आनी आमगे कल्चर म्हणल्यार कितें आहा आमची वॅडिंगां एवरीडे जाता. एवरीडे वॅडिंगां जावं तियात्र जावं घुमटाये जावं नाटकां ही जात्रा ही एवरीडे जाता नायट रातची. हिंगा एक प्रश्न आहा स्पीकर सर हांव मागतां हावजा कडेन हें निमाणें 3रे पेजीचेर आसता हांव 2रे पेजीचेर लास्ट not withstanding anything contained in sub rule 2 the state government may subject to such terms and conditions as are necessary to reduce noise pollution permit use of the loudspeaker of public address system and the like during night hours between 10 p.m. to 12 p.m. midnight on that during any culture religious festival occasion of limited duration exceeding 15 days in all during the calendar. Speaker sir हांव कितें म्हण सोदतां मागतां सगळ्या हावजा कडेन सो 10 to 12 तरी सटन तरी हाका दिवपाक शकता जाल्यार आमकां हो 10 to 12 एक युनिफॉर्म करून उडया. 10 to 12 जाऊ दी सावंड खबर खंयचे फंक्शन घालपा जाता स्पेशल ते म्हाका कोण वयतलो ना ना म्हाका काबार करची काबार करची मागीर उलय रे. हांव म्हणटा आतां समज म्हगेले चलयले एका जाणा हाल्यां आमगेलो मायकलागेच चलय एका जाणा
आनी कोणाक एक एकलो वयतलो ते मागपाक हें कंटिन्यू प्रोसेस न्हू. सो हांव कितें म्हणून सोदतालो 10 to 12 एक युनिफॉर्म रूल करपाचो आनी सावन दिवपाचो. हे म्हाका दिसता आमकां जाता, हें आमच्यान करपाक जाता. स्पिकर सर, लेट मिनिस्टर आन्सर. स्वाती मातशें चर्चिल बाब चर्चिलाचे सेंटिमेंट्स म्हाका कळटा, पूण ते गव्हर्मेंट ऑफ गोवा करूं शकना. हे युनियन मिनिस्ट्रीचे अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हे रुल्स सेंट्रल एक्टा अंडर आसा आनी तातूंत फेरफार आमी करूं शकना. पूण काही रुल्स एंड रेग्युलेशन गोवा गव्हर्मेंटान केल्या आनी तातूंत कितें कितें घेतलां आमी 10 ते 12 तेय बी काही कारणां लागून घेतल्या. तातूंत तुजो कार्निवल घेतला, होली घेतल्या, इस्टर ना गणेश चतुर्थी घेतल्या, इस्टर इव्हेंट घेतला, गणेश चतुर्थी 5th डे इमर्शन घेतला, अनंत चतुर्दशी घेतल्या, नवरात्री फर्स्ट डे ऑफ नवरात्री, नवरात्री लास्ट डे ऑफ नवरात्री. मदले नवरात्र घेवना. नवरात्र 9 दिसांचे आसता पूण पयलो दीस आनी 9वो दिसूच घेतला. हांव पळयता दिवाळी त्रिपुरारी कार्तिकी पौर्णिमा आनी क्रिस्मस इव्हेंट, क्रिस्मस आनी न्यू इयर्स इव्ह हे इतलेच 10 ते 12 पर्यंत परमिसिबल लिमिटां आसा. स्पिकर सर, आज आमचो मुखेलमंत्री हावजाना बेगीन मागता ताका येयल्या प्रमाण तेणें एक आमचें बुल फायटाचें जें सेंट्रलान बंद केलो आहा तो आतां तें बुल फायट चालू करपाक तेणें एक इगमत चलयल्या. ही इगमतून चलोय आनी जो पड तूं हालीं फेस्टिवला क्रिस्मसा एका दिसा मुख्यमंत्री येयल्या उपरांत चलय ना एक ट्रेडिशनल आहा तेका सगळ्याक दी एक वन युनिफॉर्म कोण रूल आनी जातलें. हांव सांगता जातलें. आम सगळ्या हावजान तरी मागेल्या जातलें. स्पिकर सर, हेका जे रुल्स केल्या ते एनवायरमेंटान डिपार्टमेंटान सेंट्रल एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान केल्या ते आमी चेंज करूं शकना आनी इट इज टू बी इम्प्लिमेंटेड ऑल ओवर इंडिया. स्पिकर सर, फक्त केल्या. स्पिकर सर, आमचो कालच्या दुसरो संवसारांत मेलो मनशा अजीत करपाक जायना. यार सगळें करपाक जाता. प्लीज सगळें करपाक जाता. हांव सांगता हें इजी करपाक आनी हांव सांगता मुखेलमंत्री येवं दी. मुखेलमंत्री शुअर करता. जालें. मान्य तांकां जर विश्वास आसा जाल्यार आमी फुडल्या प्रश्ना कडेन वळुया. मान्य प्रताप सिंग राणे. सावती माशय, आमच्या गांवांत व्हडल्यो जात्रा जाता, रातभर चलतात, सकाळ जाय पर्यंत. तेचेर कितें? सभापती माशय, माननीय आमदार मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी आय गॉट व्हेरी हाय रिस्पेक्ट अबाउट हिम. 15 दीस आमकां चेंजीस करपाक मेळटा हातूंत आनी ते चेंजीस आमी 15 दिसां खातीर केल्या ऑलरेडी आनी तातूंत एड करूं शकना. आनी एक्ट जर सेंट्रलान कितें केलें आसत जाल्यारच आमी तें करूं शकता. 15 दिसूच करूं शकता. 15 दीस कितें? 15 दीस पर्यंत तुम्ही हे करूं शकता. 15 दीस संबंध वर्सांक 15 दीस पर्यंत तुम्ही दिवं शकता. 15 खंयचेय 15 अख्ख्या गोंयांत काय तुम्ही प्रत्येक गांवांत ते नोटिफाय केले आमी. ते खंयचे ते आमी नोटिफाय केल्या. शिरगांवची जात्रा जाता, आमची साखळेची ना ते दिवं शकना आमी 15 days कॅन बी नोटिफायड. ओनली 15 days कॅन बी नोटिफायड फ्रॉम 3 सगळें जाता न्ही. वी गॉट प्रॉब्लेम काय ना, सगळें जाता. 15 days. आमची 7 दीस जात्रा चलता. सगळें जाता. कोण प्रॉब्लेम कांयच करिना आमकां. त्यामुळे ते कंटिन्यू आसूं न्ही म्हाका दिसता. निलेश काब्राल, तुका आनी कितें म्हणपाचें हाजेर? म्हाका इतलेच रिक्वेस्ट, जे पर्यंत कायदो चेंज जावपाक जाय एज पर द कायदो डेसिबल मिटर जो आसता सगळ्याक आसपाक जाय. आनी वेरियस इंडस्ट्रियल स्टेट हे थंय डेसिबल मिटर आसपाक जाय. म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टराक की जे फंक्शन जाता एटलिस्ट ते डेसिबल मिटर लायले जाल्यार पुलीस भितर येवचे ना. ते 50 डेसिबल देखून चलता जाल्यार ते बंद करता. सो तेजेर मातशें ते लक्ष घालचें की तांकां जे लग्नाचे हॉल काळ सोंपलेलो आसा. 0 hour मेन्शन